कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। वार्षिक गुलालोत्सव आम्ही तोपशी म्हणटा तेका तो आज पंचमीची पहिली दिसा चतुर्थी त्या दिसा जातो आणि साधारण 4 सुमार आम्ही पालखी काडटा। 4 काडटकीच पयली ती उंच मारुती देवूळ आता मारुती देवूळ बांदला ही वयताली, पूण एक्चुली ती जागा आमगेले साधारण 600 वर्सां पयलीं 700 वर्सां पयलीं आमी हरपिल्ला सान येयले पळय आनी पयलीं देव आमी थंय दवरलो त्या तळये बदेक, ही पयली वयता पालखी आनी तेजे नंतर मागीर ती सकयल येता। सकयल येवन आमगे ती तोपशी म्हणून करता, तुमी पळयली आसतली एखादी ती तोपशी आमगेले दिसान आमी मागीर सगळ्या उडयत येता आनी मागीर सगळ्यांक वाडटा। त्या तोपशांचेंय बी एक म्हत्व आसा म्हणटा की ती तोपशी घरांत दवरली जाल्यार प्रॉस्पेरिटी वाडटा, कितें जिवाणें हे किंवा साप आनी कितें तसले घरांत कांय येयना म्हणटात, इवन मनशाक आरोग्याक बी सगळें बरें म्हणटा ह्या तोपशी, म्हणून लोक सगळे व्हरून देवा बद्दल दवरता तोपशी। आनीक तोपशी जातकीच मागीर साधारण 5-6 म्हणल्यार मात आमगेलो गुलारा उत्सव मोठो जाता आनी मागीर सगळ्यांक होळी पेटयता आमी। होळी पेटयतकीच तेजी उतल्यान सगळी सत्री आसा आमची 5 सत्री आसा, 5 सत्री 5 वांगडे आसा आमगेल्या, प्रत्येक वांगड्याक एक सत्री। तातूंत भितर एक पयली आसली मेन वांगडा आसा तेजी आसा ती तांबडी आनी बाकी 4 आसा त्यो वायट आसा कलर, म्हणजे आतां तुमी पयले आसतल्यो सगळ्योच गुलारान तांबडी जाली आसा। तेजे नंतर ती होळयो सगळे सत्री ओलांडटा, सगळे लोक ओवाळटा आनी ताचो मागीर काळो जे हे आसा काळी हे आसा पळय कपला लायता रात, ती कपला लायता आनी तेजे नंतर मागीर पालखी बी आमगे होळी ओवाळून येता आनी ती ओवाळटकीच मागीर सगळे लोक भेट घेता। तेजे नंतर बाकीची हेजी भाशेन देवळांनी दोनी देवळांनी वचून मागीर देवळां वयतात, तेजे नंतर उत्सव काबार। स्त्री पुरुष सर्व
सिद्धेश्वर शांतादुर्गा संस्थान फातर्पा गोवा ह्या आमच्या देवस्थानाचो वार्षिक नक्षत्रोत्सव तो फाल्गून कृष्ण चतुर्थी दीस साजरो केल्लो वता. तो आयचे दीस आमी साजरो केल्लो आसा. सादारण सांगपाचें जालें जाल्यार आमच्या ह्या देवस्थानाचो शिगमो हो एक सगळ्यांत मोठो उत्सव जावन आसा. फाल्गून शुद्ध नवमी पासून आमचो ह्या देवस्थानाचे जे शिगम्याचे उत्सव आसा ते सुरवात जातात. अष्टमी नवमी पिंडिकोत्सव सेवा नवचंडी हवनद्वारा नवचंडी करतात. ताजे नंतर त्या राती देवीची पालखी ती जाल्या नंतर हांगा आमचो देवाचो मांड आसा ताजेर खेळप चालू जाता. थंयच्यान 5 दीस खेळ, ताजे नंतर 2 दीस मेळ भायर सरता. सगळ्या गांवां हांगा सगळ्या फिरून येता आणि पौर्णिमे दीस गड्यांचो उत्सव. ताजे नंतर 2-3 दीस आनी विधी आसतात आमचे. ते जाले नंतर काल दिवजांचो विधी जाता, दिवजांचो उत्सव. ताजे नंतर आयचे दिसाक सकाळी महाअभिषेक सेवा आणि सांजेर पालखीची सेवा आणि गुलालोत्सव जेका आमी तोपशोत्सव अशें म्हणटात. जे वांगडी आसात ते ज्यो ज्यो आमी छत्री पळयतात फाटल्यान ह्यो छत्र्यो घेवन तेका आमी तोपश्यो अशें म्हणटात, ते घेवन देवीची देवस्थानाची प्रदक्षिणा काडटात आणि हांगा होळी पेटयल्ली वता. होळी पेटयल्या नंतर होळीचें उल्लंघन केल्या नंतर सगळे भावीक जे आसात तेजो प्रसाद म्हणून कपाळाक ती लायतात आणि हांगा देवीची भेट घेतात. ती भेट घेतल्या नंतर भितर देव गेल्या नंतर बाकीच्यो महाआरती महाप्रसाद सांगणी जावन ह्या उत्सवाची सांगता जाता.